गोंयांतल्यो पंचायत वेंचणुको जुनाचे 4 तारखेक घेवपाचो निश्चित जाला। सोमारा 6 जुनाक मतमेजणी जातली। राज्य वेंचणूक आयोगान तसो प्रस्ताव धाडला। सरकारानूय तशी तयारी दाखयला। आता ह्या प्रस्तावाचेर शिक्को बसप बाकी आसा। पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन जुनाच्या पयल्या सप्तकात वेंचणुको घेवपाची शक्यताय उक्तायली। ह्या खातीर लागपी तयारी मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन पुराय करपाचो यत्न वेंचणूक आयोगान दाखयला। ह्या वेंचणुकेत बॅलट पेपराचो वापरूय जावपाक शकता। सद्याक पंचायत प्रभागांच्या फेररचनेक अंतिम मंजुरी मेळोंक ना। खूप अपेक्षित आसा। लोकांची अपेक्षा वाढलेली आसा। तुम्ही आधी करताले तसे आधी फंक्शन जाताले तसे जावपा ना म्हणून हांवें म्हणलां आतां इलेक्शन जवळ आसा। जुनान इलेक्शन जातले। 4 जून इज द रफ डेट वॉट वी हॅव चोजन। बट आय वॉन्ट टू से सिम्पली वन थिंग, लोक जे कोण काम करणारे आसात तांकांच निवडून दितले ही हांव अपेक्षा धरता। शिकिल्ले लोक, जाणवार आसले लोक, लोकांचे प्रश्न कितें आसा, सुटावो कसो करपाचो हे जाणा जाल्ले लोकांकूच निवडून तरी आमी विलेजींनी दिले जाल्यार आमकांय सोंपेपण मेळटलें। डायरेक्टरेटान सरकाराक सोंपेपण मेळटलें की जाणार आहा ते लोक हे भाशेन आमचे फुडें गव्हर्मेंटाची लोकांची कामां सुटावो करपाची